Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. नॅशनल गेम्स गोंयांत जाल्यो आनी गोवा ह्या गेमीचो होस्ट आयलो. होस्ट कारण आसल्या कारणान एक मातसो एक्स्ट्रा प्रेशरू आसता, पूण तो प्रेशर हँडल करून गोवा टिमीन टोटल 92 मेडल घेतली आनी तितून सगळ्यात चड मेडल घेतली ती म्हणल्यार स्क्वे मार्शल आर्ट्स टिमीन. स्क्वे मार्शल आर्ट टिमीन 27 मेडल घेतली. 10 गोल्ड 11 सिल्वर आनी रेस्ट आशिल्ली ती ब्रॉन्झ आशिल्ली. आमी सद्या आसात कोको बीचच्या सायडीनूच आसा आनी आमचे कडेन एक मेडलिस्ट आसा तो म्हणल्यार आल्बर्ट जोश्वा फेरर आसा आमच्या वांगडा. सो तुवें एक खंयची कॅटेगरी गोल्ड घेतली तुका? -50 kgs. हय. तूं प्रॅक्टीस खंयच्या करताली गेमीची? गेमीची प्रॅक्टीस आतां मोर देन 1.5 मंथ जाला पयलो मारगांव आनी कासावले. तर म्हाका आतां 10 वर्सां जालीं स्क्वे मार्शल आर्ट्सान, की हांव धाकटो 6 वर्सां आसतनाच्यान प्रॅक्टीस करीत आसलो. खंय प्रॅक्टीस करतालो? हांगा वेरे युनिट हॉला कडेन. म्हाजो कोच विवेक पेंडेकर सर. तुजी गेम कशी आशिल्ली? तर म्हाका फर्स्ट राउंडाक एक JNKचो ओपोनंट पडलो, तो ती मॅच हांव इजिली जिखलो. सेकंडाक म्हाका एक्सपिरियन्स ओपोनंट पडलो दिल्लीचो, तेजे कडेन 6-3 जिखलो. पूण फायनली म्हाका एक्सपेक्ट करूंक ना तो सगळ्यान टफ ओपोनंट पडलो म्हाका. पयलो स्टार्टिंग हांव तेजे कडेन 1-3 ट्रेल करतालो. तूं फाटी आशिल्लो, तो लीड करतालो? हय, 1-3 ट्रेल करतालो. तर मागीर हांवें परतून पॉयंट घेतलो, तेणें आनीक 2 पॉयंट घेतले. तर म्हाजेर प्रेशर आसलो, हांवें टायम आउट घेतलो, मातसो रावलो हांव. पूण मागीर लास्टाक हांवें पॉयंट्स घेतले आनी 6-5 मॅच जिखलो. जेन्ना अशें जाता पळय न्ही, जेन्ना तुका ओपनर स्टडी करून वयता, तुका किक तूं किकाचेर तुगे स्ट्रेंथ चड आशिल्ली, सो तुज्या किकाक तुका किक तो मारूं दिनाशिल्लो. सो तेन्ना तूं कसो आपलें मायंड चेंज करता, बिकॉज तुजी किक स्ट्रेंथ आशिल्ली तेन्ना? हय, लास्टाक तो म्हाजेवन लावन व्हरलो, पूण ताका एडवांटेज आसली. तर किक्स म्हाका तो लागीं येवपाक दिनालो किक्स मारपाक. तर मागीर हांवें चिंतलें की आसूं तो हँड ओपन दवरता म्हणून हांवें तें पळयलें. तर तेजेर हांवें हँड स्ट्रायक घेवपाक हांवें चिंतलें. ओके, सो ते ऑन द स्पॉट चिंतलें थंयच. सो ऑन द स्पॉट थिंकींग कितली इम्पॉर्टंट आसा गेमीन, असल्या गेमीन? हय, हेजेर शार्प थिंकींग चड इम्पॉर्टंट आहा, कित्याक तेजेर प्रिसायसली आसपाक जाय सगळें. तूं कितें आतां अटॅक करता तें प्रिसायस आसपाक जाय, की तुका केन्ना ओपोनंटाची कितें विकनस आहा, तो कितें ओपन संटा तें तुका कळपाक जाय तेन्नाच. ओके, सो तुजे लास्ट तूं फाटल्यान ट्रेल सुद्दां करून तुवें लास्ट ती लीड घेवन जिखलो तूं? लास्टाक ट्रेल करून जिखलो. मेन म्हणल्यार कोणी अशे भुरगेपणाक क्रिकेट चूज करता ऑर फुटबॉल, ज्यो सारक्यो मेजॉरिटी गेम आसा, पूण तुवें स्क्वे मार्शल आर्ट कित्याक चूज केली? तुवें चूज केली काय पेरंट्सांनी घातलो तुका ती प्रॅक्टीस? सगळ्यान पयलीं म्हाजे डॅडीन सांगलेलें की म्हाका की स्क्वेन तूं वच, कित्याक तुका सेल्फ डिफेन्स बा सगळें आसता, मार्शल आर्ट्स आसता. तर पयलो म्हाका फुटबॉल प्लेयर जावपाक जालो, पूण फुटबॉलान चड इंजरी कशें जाता तेका लागून स्क्वे हांवें ऑप्ट केलो. स्क्वेन आतां म्हाका इतले वर्सां सक्सेसफूल आसा आतां स्क्वे. सो तो जेन्ना तूं जेन्ना मेडल गावलें पळय तुका न्ही, सो तुका दिसलें की बाबा स्क्वे घेतली बरें केलें म्हणून? केन्ना म्हाका स्टार्टिंगेक फर्स्ट टायम नॅशनल्सान म्हाका गोल्ड मेडल गावली तेन्ना हांव 2015 तेन्ना सावन हांवें चिंतलें की आतां म्हाका गोल्ड मेडल गावली तर म्हाका फुडें मेळटली म्हणून हांवें चिंतलें की कंटिन्यू करतलो म्हणून हांव. तर आतां फ्रुट्स म्हाका बेर जाले सगळे. हे गेमीन न्ही तुवें म्हणलें की तुका ऑलरेडी पयलीं गोल्ड गावल्ली, नॅशनल बेश्टी केली, पण नॅशनल गेम्स एक व्हडलो इव्हेंट आसता. सो हो कितलो तुका तुजी तयारी कशी आशिल्ली इव्हेंटा खातीर मेन म्हणल्यार? आनी हो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आशिल्लो की तुवें पयलीं गोल्ड घेतलेली आसा बेश्टी भायर नॅशनल आसा तितून, सो एक नॅशनल गेम्सान वचोन गोल्ड घेवपाचें प्रेशर तुजें आशिल्लें, एक्स्ट्रा प्रेशर? प्रेशर तर आसताच, कित्याक गोंयान नॅशनल गेम्स जाता, गोवा होस्ट स्टेट, तर तो प्रेशर आसता की गोल्ड मेडल जिखपाक जाय म्हणून. तर प्रॅक्टीस ट्रेनींग सगळें डायट कोचिंग कॅम्प आसलो आमकां, प्रॅक्टीस करतालेत आमी, एक्स्ट्रा हार्डवर्क डेडिकेशन सगळें जाल्लें, पूण तो गोल्ड मेडल जिखपाचो प्रेशर आसलो. एज अ एथलीट म्हणून तुका विचारपाक जाता की जेन्ना तूं प्रॅक्टीस करता एथलीट म्हणून आसता तेन्ना तुका कितले सॅक्रिफायस करचें पडटा एज तूं फीट उरपा खातीर प्लस तुजें स्टॅमिना मेंटेन करपा खातीर? तर सकाळचें बेगीन उठून धांवचें पडटाच, प्लस स्टडीज आसता ते सॅक्रिफायस करचें पडटा, कित्याक आतां हो एक व्हडलो इव्हेंट आसलो, ताका लागून सगळें सॅक्रिफायस करून हें करचेंच पडलें आमकां. ती स्टडीसा म्हणल्यार विचारता कितलेक तूं आतां? आतां हांव 11th हा. आनी तूं स्टडी आनी एज वेल एज प्रॅक्टीस कशें मॅनेज करता? तर आतां प्रॅक्टीस तर हांव सकाळचो करतालो, सांजचो तर स्टडीजाक मदें मदें म्हाका टायम दिवचो पडटालो, की रातचोय हांव शिकतालो, की म्हाका प्रॅक्टीस करचीच पडटाली. जेन्ना मेडल गावले नॅशनल गेम्साक, ओके, पयलीं तुमी नॅशनल गेम जितके तुमी नॅशनल्साक मेडल हाडले ते नॅशनल बेश्टी आसता, नॉर्मल आसता नॅशनल्स वयता ते भायर टुरा, पण एक नॅशनल गेम्स म्हणल्यार तुका होल कंट्रीसून तुवें म्हणलें की -15 तुका मेडल गावले. सो एक तूं आतां ते कॅटेगरीन आख्खे कंट्रीन सुद्दां टॉप आसा आख्खे कंट्रीन. सो जेन्ना ते मेडल गावले तेन्ना कशें दिसलें तुका? केन्ना मेडल गावली तर मातशें रिलॅक्स कशें दिसलें, की आतां
नॅशनल गेम्साक परतून मेडल जिखलो हे एक व्हडलें कशें म्हाका सगळ्यांक पेरंट्साक बा प्रावड फील केलो तर म्हाका चड बरें दिसता. एक तो दिसलें की हार्डवर्क जितको केल्लो तो एक तुका तेजें फळ गावलें म्हणून. हय हय. आनी गोंयांत जाल्यार तेजेर तुका एक्स्ट्रा प्रेशर आशिल्लो कित्याक होम गेम न्ही तुका असो लोक पळयतले तुजी फॅमिली आसतली पळोवपाक सो तेन्ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर आशिल्लो तुजेर की बाबा कसो परफॉर्म करतलो तो आपूण. ना म्हाजो फॅमिलीचो सपोर्ट आसलो आनी गोंयांत म्हणटा तर आमी प्रॅक्टीस फातोड्डाच करताले तर मातशें होम सपोर्ट कशें दिसता म्हाका. आनी ती एडवांटेज गावली. एडवांटेज आसली हय. सो आतां फुडें टार्गेट कितें तुजें. फुडें टार्गेट आतां म्हाका एशियन गेम्साक चान्स पडल्यार आमकां स्क्वेक तर तेका गोल्ड जिखपाक म्हाजो टार्गेट आहा. तेका गोल्ड तेका आनी तेजे फुडले नॅशनल गेम्स जातले पळय न्ही तेजो टार्गेट कितें आसतलो गोल्डाचो टार्गेट आसतलो परत न्ही. गोल्डाचो टार्गेट आसतलो डिफेंड करपाक. नेक्स्ट आसतली ती अवे आसतली म्हणल्यार उत्तराखंड आसतली नॅशनल गेम्स सो ते एक प्रेशर आसतलो की आतां गोंयांत ना फुडल्या वर्सा आसतलो तो आतां अदर स्टेटीन आसतलो तेन्ना कशें परफॉर्म करता तेजें चिंतलां. हय तेजें आतां आनीक हार्ड प्रॅक्टीस करची पडटली कित्याक त्या क्लायमेटीक कंडिशन्सूय डिफरंट आसतले तेका एडजस्ट जावपाक जाय तर आनीक एक्स्ट्रा एफर्ट्स घालचे पडटले. जेन्ना तुवें म्हणलें की पयलीं तुका बेश्टे मेडल्स गावल्या बेश्टे नॅशनल इव्हेंट करून पूण नॅशनल गेम्साक जेन्ना अवॉर्ड मेडल गावलें तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो. लोकांचो रिस्पॉन्स की आतां इतल्या वर्सां गोवाक फकत 5-10 तशे मेडल्स गावताले एफ आर 92 मेडल्स गावले प्लस स्क्वे मार्शल आर्ट्सान सगळ्यांत चड मेडल दिले तर तांकां आनीक मातशें की कितें व्हडलें कशें तांकां फील जालें की सगळ्यांनी म्हाका कॉंग्रेच्युलेट केलें सगळ्यांनी पयलीं पेरंट्सांनी कॉंग्रेच्युलेट केलें ताका लागून म्हाका बरें दिसलें की. आनी एक विचारपाक जाता की मार्शल आर्ट्स सगळें खबर आसलें पूण तुमकां इतके मेडल गावोन स्वे मार्शल आर्ट्साचो एक पब्लिसिटी भरपूर जाली म्हणल्यार स्वे मार्शल आर्ट लोकांक कळ्ळें कितें म्हणटा तें सारकें. हय आतां चडशे लोकांक कळटलें की स्क्वे मार्शल आर्ट्स कितें म्हणटा आनी आतां चडशे आनीक भुरगे जॉयन जावपाक जाय कित्याक तितून तांकांय चड ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटले जॉब्साकूय ऑपॉर्च्युनिटीज गावतले कित्याक आतां गव्हर्मेंटूय आमकां खूब सपोर्ट करता ताका लागून म्हाका दिसता की स्क्वे आतां फेमस जातलें म्हणून. आनी एक म्हणल्यार सरकारान की जेंकां गोल्ड गावतले ते गव्हर्मेंट जॉब तांकां गव्हर्मेंट जॉब दितले अशें म्हणलां सो तेजेर कितें म्हणणें आसा तुजें तुजें कितें आसा तूं गव्हर्मेंट जॉबाक वचपाक जातलो काय तूं आपूण एथलीट जावन प्रॅक्टीस करपाक जातलो. आजुनूय चिंतूंक जाय पूण मागीर चडशे म्हाका दिसता गव्हर्मेंट जॉब गावल्यार बरें आसतलें. तुवें म्हणलें की तुवें म्हणलें तुवें की स्वे मार्शल आर्ट्सा बद्दल उलयलें पळय रिलॅक्स जालो कोणी हॅप्पी येता तूं रिलॅक्स कितें जालो रे. आतां स्क्वे मार्शल आर्ट्स आतां चडशे पयलीं कोणाक खबर नासली स्क्वे मार्शल आर्ट्स कितें तें पूण आतां चडशे हांकां कळटलें की आतां स्क्वे मार्शल आर्ट्सूय आहा की काराटे आनी टायक्वांडो तेजे बद्दल आनीक मेडल्स आमी हाडले. सो सगळ्यांक एक नवी गेम ती कळ्ळी सो तुका दिसता की ती मेडल्स तुमी घेतली पळय न्ही तेजे कडल्यान एक स्वे मार्शल आर्ट्स गोंयांत सगळें फेमस जाली म्हणून. हय तितून मेडल्स आनीक चडशे लोकांक कळ्ळें की स्क्वे मार्शल आर्ट्स आहा म्हणून आनी हितून चड फायदे आसा म्हणून. एक तुका जे ऑडियन्स पळयता तूं भुरगे पळयता जे तांकां तूं कितें मॅसेज दिवपाक जातलो इन टर्म्स ऑफ स्टडी ऑर इन टर्म्स ऑफ स्वे मार्शल आर्ट्स. तर म्हाका दिसता चडशे भुरग्यांनी आतां यंगस्टर्स आसा टिन्स आसा तेंच्यांनी सगल्यांनी आतां स्क्वे मार्शल आर्ट्साक जॉयन जाय जाल्यार तेंच्यांनी जॉयन करचें कित्याक तांकां सेल्फ डिफेन्स आसतली फिटनसूय उरतली प्लस स्टडीजाकडच्यान तांकां रिलॅक्सेशनूय गावतली तर म्हाका तशें दिसता. आनी एक पेरंट्साक मेसेज की चडशे तुवें म्हणलें की तुका पेरंट्सान घातलें स्क्वे मार्शल आर्ट्स पेरंट्स चडशे स्पोर्ट्सान चडशे म्हणटा की स्टडीजाचेर फोकस कर स्पोर्ट्स मागीर पूण तूं कितें सांगपाक त्या पेरंट्सांक. म्हाका दिसता की सगळे गोंयचे पेरंट्सांनी भुरग्याक स्टडीजूच न्हू स्टडीजूय इम्पॉर्टंट पूण स्पोर्ट्सूय इम्पॉर्टंट कित्याक फिटनस उरता आनी प्लस आतां गव्हर्मेंटानी सांगलां की चडशे 4% रिजर्वेशन आसतलें जॉब्सांक तर पेरंट्सांक तो एक प्लस पॉयंट आसतलो स्पोर्ट्साचो. आतां स्पोर्ट्स एक इक्वली इम्पॉर्टंट आसा शिक्षणा वांगडा. हय स्पोर्ट्स इज इक्वली इम्पॉर्टंट एज एड्युकेशन. When he was small, like he showed for us the effort in sports. So he's a daddy, and also I decided like to put for square. That means he would have his self-defense and all. He would learn self-defense, and also he would be active. Like if we put him in sports, so we thought of putting him for square martial art. So last 10 years he have completed last month he have completed his black dan 1 and we are so happy that he has been selected after taking 1.5 month this practice in Fatadda Stadium, and also we were thankful to God and also the sports minister Mr. Gowde sir, and also his grandmaster, everybody have helped him to show his activeness, and also it is we must praise God, and also Albert, we must thank him for showing us this pride for Goa, because it is his effort at last he had made it, because it was not a simple job, it was tough. If we see his fight, he had made up last minute like to
win with that opponent, because that opponent also was tough for him. So he tried his best, and we are happy that he have shown the Goans and the youth also that if you put that full effort, that you can win the gold in your life. How different was this gold medal rather than other medal before? In fact, last 10 years he have completed, so many nationals we have participated. Like we parents have followed him wherever he went. Like our support was always there for him, and wherever he was selected, like for the nationals, we have always followed him and took him and supported him. Also, our backing was always there as parents for him. We gave our backing for him, and whenever he was needing our help, like we were always for him to help. Like, and also difference between these national games, I would say that it was a great opportunity, like for our son to be selected for this national games, because there's a difference between simple nationals and this national game. It is a pride for us that our son have won at last the gold medal. Your message to parents? Yeah. As a sports person, parents, like I would suggest the parents of Goa, that if your child shows you the interest that in maybe in any sports, I would not mention any sports, certain sports, but maybe any sports, if your child is showing any interest, you must encourage your child and put in sports, whatever it is, so that in future he get a chance like to show his talent and win a gold medal in life. तर हे आशिल्लें अल्बर्ट आनी तेजी फॅमिली. अल्बर्टाचे फुडले एम आसा तो म्हणल्यार एशियन गेम्साचो एम आसा खंय, आनी तुमचे अशेंच आमी गोल्ड मेडल्स घेत रावतले तोपर्यंत पळयत रावत प्रुडंट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.